Welcome to the Garden of Glory. सगळ्यांक तुमकां देवाच्या कृपेन भरलेलो दीस आवडेता. बुधवार 11 जून 2025. पवित्र सभा आयज सांत बार्नाबास हाचो उगडास करता. आयचे दिसाची वाचपां चितार आयकून ताचेर नियाळ करुया. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. अंतियोकेंत जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुसलेमाच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंतियोकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोमयाचो पाटलाव परतोल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंतियोकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकोवण दिली. अंतियोकेंत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोकेची पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियूस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट, मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक भोसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रुचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलचे कुळी थंय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. किन्नोऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुर्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची थोणथोणीत वाखाणी कोर. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. उद्गार. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें पोरगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक भुती ओ 2 आंगावलीं ओ वाणो ओ दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोगरांत ओ गांवांत भितर सरतूच तांतूं कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात, आनी थंयचे भायर सरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. सोम्यान तुमकां आधार दिलो. धर्मदुतांचो इतिहास 11 ओळ 21a. ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. नियाळाक आधार. म्हज्या जिवितांत भावार्थ जावन आसा एक व्हड हातयार. एका भुरग्याचो भावार्थ ताच्या आवय बापायचेर. कारण तें भुरगें जाणा आपूण कसलेय अडचणयाक पर्यान सांपडल्यार आपली आवय बापूय आपल्या सांगाता आसतलीं. जरूय कांय मनीस हें सोत मानूंक तयार नात, पूण कांय मनीस ह्या संवसारांत आपलो भावार्थ देवाचेर दवरतात. आमी देवाक केन्नाच पळोवंक ना, पूण तरी आसतना आमी जाणात देव आसा आनी देव पदवेदार. एक दीस हांवें म्हज्या जिवितांत कितें करूंक येवजिल्लें, पूण तें काम भोव अवघड जावन आसलें. असल्या वेळार हांव देवा लागीं प्रार्थना करतालें. तेन्ना म्हाका म्हज्या एका इश्टाची एक SMS आयली. ती अशी जावन आसली: तुका दिसता तशें कर, हांव तुज्या बराबर आसा. 1 साम्युएल 11 ओळ 7. हांवें ह्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ ठेवलो. आनी खरेंच सांगता, जें काम म्हाका भोव अवघड दिसतालें तें देवाच्या आदारान आनी कृपेन कांयच न्हय करून जालें. जेन्ना आमी देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमचें मागणें जरूर आयकता. पूण तो आमकां फावो त्या वेळार दिता. आमी दुसऱ्यांक देवाक जाय त्या वेळार आदार दिवंक दर दिसाक वावरूंक जाय. आनी आमच्या जिविताचे चालींत जेजूक आमच्या कोरण्यांतल्यान गोवाय दिवंक वावरूंक जाय. मोगाळा बापा, म्हजो भावार्थ देवाचेर हांव ओदीक आनी ओदीक थीर करूंक, भारी वावरूंक म्हाका तुज्या मोगान आनी भावार्थान भर. आमेन. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.